बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनीक तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनीक जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, प्यास्त पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर पुरगोटूंक आनीक जीं हांव उलयतां तीं सगळीं तुजीं उतरां कर आनीक तीं आयकोन सगळो लोक पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी, तुजी खबर पुरगोटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक आयकोन हो व्हिडिओ दुसऱ्यांक धाडटा तांकां सदांकाल हुस्को दी दुसऱ्यांक धाडूंक आनीक तूं फुडें वचून सगळीं तांचीं कामां करून दी, दुयेंसां तांचीं बरीं कर. आमेन. आयज जावन आहा 11 तारीख डिसेंबराची. आमी ह्या दिसांनी चोयतालीं जॉन चॅप्टर 5 4 चोयतालीं आमी. चॅप्टर 5 गेला आयज. तर कॉमेंट्स करुया 5:16 जॉन. जेजू अजापां आनी मिलाग्र्यो सोनवारा दिसा करी देखून जिदेव जेजूच्या फाटल्यान लागलोले. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो बाप अजून पुर्यान वावर करीत आसा, तसो हांव वावर करीत आसां. ह्या पासत जिदेव ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हूच सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. तर जो लोक जेजून आपण देव म्हणून हूंय म्हणलां ते हेंचोय सारकें हेंचो हिंगा 1 हांचो सारकें डायरेक्ट टेस्टमनी आहा कोणा गेली, जिदेव लोकां गेली, म्हळ्यार ज्यूस. जो लोक इज्रायली आहा ताका जिदेव म्हणटाय कोंकणीन. तर ज्यूस देखून म्हळ्यार जाता कोंकणीन, व्हडले प्रॉब्लेम कांय ना, पूण आसूं. तर ह्या पासत जिदेव ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कित्याक तो आपल्याक जेजू आपल्याक देव म्हणटालो म्हणून. नाजाल्यार ताका ते जिवेशी मारपाक कसलें ताका कारण नासलोलें. फकत तेंगे कारण कितें, जेजू आपण देव म्हणटा देखून ताका ते जिते मारपाक सोदताले. तर कोण म्हणटा तुमकां जेजू देवाचो पूत न्ही म्हणून, जाल्यार असो हिंगा आनीक एक असो विटनस आहा, सारको डायरेक्ट आख्खो ज्यूस, सगळो आख्खो ज्यूस, आख्खो इज्रायल गांव म्हणटा वचय. आनी इज्रायलाक जेजू जल्मलो आनी आख्खो इज्रायल जेजूक म्हणटा तूं देवाचो पूत, तूं देव, देव तूं. तेका लागून तुकोडे अजापां मिलाग्र्यो तुकोडे करपा जाताय. आनीक तूं असो डायरेक्ट सांगिलां देवान, जेजून हेंचोय, म्हजो बाप आजून पुर्यान वावर करीत आसा. म्हजो बाप म्हळ्यार कोण, देव. तो देवागेलो पूत. देवागेलो पूत म्हळ्यार देव जालो, एक जोण, सांतीस त्रिदादीचो एक जोण, 1 पर्सन ऑफ होली ट्रिनिटी म्हणटाय आमी इंग्लिशीन. सारको हेंचो क्लियर जेजून सारकें रेड हेण बरयलो आहा, कित्याक जेजूगे उतर ती. म्हजो बाप आजून पुर्यान वावर करीत आसा, तसो हांव वावर करीत आसां. हेका लागून जेजू देवागेलो पूत, जेजू देव म्हणून ताका जिदेव ज्यूस लोक मारपाक सोदतालो आनी ताका लागून जेजूक ज्युसांनी जितो मारलो. 19 जेजून
जिदेवांक म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, आपणाचेच वस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना. पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शेकता. आनीक जें बाप करता तेंच पुतूय करता. जें बाप करता तेंच पुतूय करता. हिंगा सारकें साप सुबें बरयलो आहा चोय. जें देव कोता, देव पळय जेजूक सांगता तें जेजू कोता. आनीक संवसारांत जेजून जितो आसतना बापागेलीं उतरां आयकोन जेजून ती शांती पावयली. ते भाशेन जेजून आपल्यागेलो संवसारांतलो मनीस जायन, मनीस रावन, मनशाचे भाशेन जेजून संवसारांतलो काम केलो. आनीक आमी आतां म्हणपाक जायना की आमी मनीस आनी जेजून केलां तें आमकोडे जायना, कित्याक जेजू देव, तेका लागून तेणें अजापां मिलाग्रो केल्यो. हिंग कितें बरयलें तें चोया. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, ट्रुली ट्रुली, आपणाचेच वस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना. पूण बाप करता म्हूण मोजें जें तो पळयता. पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शेकता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनीक आपूण करता तितलें पुताक दाखयता. आनीक तुमी अजाप जावचे खातीर हांचेहून व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो की हेज्या पयलो पळय अजापां मिलाग्रो केले तेज्याहून चड आनीक जेजूगेलें करपाचें कार्य उरलो आहा हिंगसान. आनी मुखार जायतें काम करपाचें उरलो आहा. 21 जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनीक तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. जसो बापाक मान दितात तसोच पुताक सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण बाप कोणाचीच मनसुबी करिना. पूण ताणें मनसुबी करचो सगलो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. जीं कोण पुताक मानिनात तीं बापाक ताका पुताक धाडलेल्या त्या बापाक मानिनात. तर आमकां हिंगा पवित्र आत्मो कितें आतां सांगोंक सोदिता तो चोया. हिंगा वयर सान कितें जायन येयलां. ह्या पासत जुदियो ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हंयची सोनवार मोडटालो. पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. आतां तो सोनवार मोडटालो म्हळ्यार कितें, जेजून जायतीं अजापां मिलाग्रो सोनो दीस देखून केल्यो. कित्याक सोनवार ज्युसांगेलो हॉलिडे. आतां आमकां हिंगा युरोपाक ना जाल्यार इंडियेक संडे पड हॉलिडे आहा, ते भाशेन इज्रायलाक सॅटर्डे हॉलिडे आहा. तर जेन्ना जेजू इगोजीक वयतालो तेन्नाय अजापां मिलाग्रो वाटेर वयता आसतना ना जाल्यार इगोजी कडेन कोतालो. तेका लागून सोनवाराचें ज्युसांगेल्या कायद्या प्रमाणें कांयच एक किसकूट म्हणटा तेशें कोन्न पान देखून वाऱ्याचें आलना म्हणटा तेशें कोन्न ज्युसांनी सारकें कांयच करपा जायना. साप सुबो देरां उबो म्हणटा तेशें कोन्न कांय कोनासतना इगोजी वचोन येवपाचें आनीक पोत्तून घाराको येवपाचें, कांय करप ना. जे मेरेन तूं सारको तेंगेल्या कायद्यान आहा ते मेरेन तुका ज्युसांगेले तूं कम्युनिटींत आहा. आनीक जेजूचे भाशेन तूं अशें कोन्न कित्यान तर तेंगेलो कायदो मोडटा जाल्यार तुका मोन्नाचें फर्मोण. इतुले थिंगा कडक कायदे ते तेंपार जेजूगे तेंपार. आतां म्हणून इज्रायलाक कांय ना.
आतां सगळें हें जालो हा कितें पातोळ्यो भाजी म्हणटा ती जालो हा थिंगां. तर ते तेंपार हितूले कडक कायदे आसले आनीक हे कायद्याचेर सगळें नाकाबंदी बंद करपा हे सगळे कायदे 600 पडे कायदे आसले ते बंद करपा लागून जेजू येयलो. कित्याक देवागेले फकत 10 मांदामेंत आसले आनीक ते 10 मांदामेंत मानल्यार लोक पवित्र जावपा लोकांक पुरो आसलोले. आनीक हे नाका आसलोले संवसारांतले हिंग बसपा जायना, तेंको उलोवपा जायना, ते भायर आयलोले आनीक अशें करून जायते चड कायदे ते सारके हे देवाचेर आड आसले. कित्याक ते मनीसपणान सगळें मोदें माये मोगान मीठ मेर नासलेलो मोग करून ते भोंवनासले. तेणी आचार केल्ले, भायर आलोले, अनटचेबल केल्ले, नाकारलोले. हे सगळे कायदे तेंगेले मनशागेलो संबंद आनीक मनशागेली परिस्थिती चोयन आनी मनशाचो येस्ताद आनीक मनशाचें काळजीदारपण चोयन तेगेली कुडीक चोयन हे सगळे कायदे आसले. तर हे कायदे तेणी मनशान केलोले ते देवान कोण धाडूं न्हय. देवान मनशाक सारकें हें दिलोलें फ्रिडम, सोंपेपण, मेकळेपण, उगतेपण. जें तुका कितें करपा जाता मनशाच्यान तें तुवें जाण एकल्यान तुका जाय ते भाशेन तुवें तुगेलें जिवीत सारपाचें. ही देवागेली येवजण. अशें करून मनशाक देवान रचलोले. तर हेणी 600 मांदामेंत आनी कायदे करून तेणी मनशाक सारको एक झाडाचे एक वेजिटेबलाचे भाशेन करून दवरलो. तुवें कितें केलें जाल्यार तुका कास्तीचें फळ म्हण चडशें मरण. तर हिंगा जेजू सोनवाराचो म्हळ्यार सोनवार म्हळ्यार तेंगे आयतार तो तुमी धरयात आं. तेंगेली हॉलिडे ती. आमी आतां आयतार म्हूण आमकां संवय जालो आहा. तर हिंगा बायबलाचेर तेंगे सोनवार म्हूण मेळटा आजून तशें आहा. तर हॉलिडेया देखून अशें म्हणया आमी. तर हे सुटये दिसा देखून मनीस काम कोता, अजाप कोता तें सगळें कामांत येयलें. तेंच्यान एक लोकां देर देखून उगडूं जायना. ना म्हूण कसले डॉक्युमेंटाचेर सायन मारपा जायना, ना म्हूण कितें घेवपा जायना, ना म्हणून तुका पयशे पेमेंट करपा जायना त्या दिसाक. तेंगेलो तो सोनवार म्हळ्यार हॉलिडे म्हळ्यार सारकें सगळे काम आतां हॉलिडे. फकत जेवपाचें, खावपाचें, रावपाचें आनीक तेजे भायर तुज्यान एक वस्त हिंगाची उबान थिंगा दुसरे कडेन दवरपा जायना. येसोलो हो ज्युसांगेलो कायदो सारको कडक. तर न्हूच सोनवार मोडटालो पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. तर हे 2 कारणां लागोन तेका मारपाक केल्लो. कित्याक जेजू पडे हे कायदे तेंगेले नेम आहाय 600 ते मान नासलो आनीक आपल्याक देवाक आपलो बाप म्हणटा असो सारकें क्लियर बरयलो आहा. तेका लागोन ते मारपाक सोदताले आपल्या देव म्हणटा म्हणून. देवा बाप म्हळ्यार तो देव जालो. तेगे चेडो जाल्यार तो देव जालो ना. तर हो सोनवार हे तेंपार इतुलो कडक आसलो. तर आमी आतां तेशें कोतायत. जायते आमगेले आचार आहाय. आमगेल्या गांवांत निमाण शुक्रार आहा तिदूस गूड फ्रायडे आमी म्हणटालीं नाल्ल, सोय आमच्यान नाल्ल फोडून सोय आमच्यान करपा जायना म्हणोन त्या दिसा. कित्याक ते जेजूक आमी जेजूक कश्ट दिताय म्हणोन तें हें कोन्न कितें कातरप, सुरयेन कातरप ओर नाल्ल फोडप ओर शेतांतू काम करप कितें अशें कोन्न पळय तूं कितें एक वस्त घेवन कोता कातोल्ल्या भाशेन पळय तूं कोता कातोता तें जेजूक तुवें गाय घात म्हूण कुडीक हे भाशेन तो आदले गेलो हो आचार आसलोलो. आनी आमी देखून तो मांदिला घरांत. आमी देखून सान्न मानासलीं अशें करून त्या दिसाकू गूड फ्रायडे आमी कांय कोनासलीं. फकत पेज करून जेवप आसलोली. तर हे सगळे आचार आनी जायते आचार आहायत. गोंयांत देखून आहा जायते आचार आहाय ते. नाकटां म्हणटाय ते राती कातूं नाका म्हणटाय गोंयकार. सान्न म्हणटाय ते मान नाकाय रातीची. अशें करून काळे माजोर गेले म्हणटाय पोत्तून येवपा जाय त्या वाटेन वचपा शिरीफोणा ना जाल्यार तूं थिंगा राव
आनी कोण पास जातरी माजी तूं वच. अशें करून आमगेले गोंयकार कातोलीक जायते आचार मांडून येयलो आहाय. हेंगेले सोयीशी आसलोले सोयीशीं. तर अशें करून हें सगळें मोडपाक जेजू येयल्लो. पूण जेजू हें 2020 वर्स जालीं आनी आजून आमी तें मांडीत येयलीं आनी आजून मानताय गोंयां. तर हे आमी आमगेलो कातोलीक धोरोम आमी केसो दोशीचेर पावयला तो आमी जाणाय. एक एक गांवां एक एक भाशेचे आचार आहाय. आनीक पयलीं काजराची शीम म्हणून कोतालीं स्वर्गान. तो आनी एक आचार. अशें करून जायते पयले आचार आसले. आनीक ते आजून चलताय एक एक गांवां जायते गांवांत चलताय ते. दोत देणे दिवपाचें तो एक आचार. मागीर चेडवांक भायर रावपाचीं, तांकां ल्हान वर वल्कीं म्हणून सजमोवपाचीं चेड्यां परस. आनी चेडूं जाल्यार जितें मात्ताय इंदे जाणाय तुमी. तें आनी कोतायत. तर अशें करून जायते इंडियेक आचार आहाय. ते जेजू 2020 वर्स जालीं पूण हे आचार आजून चालू आहायत. हें सगळें बंद करपा लागून देवान आपल्यागेल्या एकल्याच चोडा मोगाच्या बिलावडसान चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडलो. हे आचार आनीक मनशान पळय कायद केले. हे देवान कायद करून धाडलो न्हय वयरसान. देवान 10 मानामेंट दिल्ले मोइजेसाक ते पाळून मनशान रावपा जाय आसलोलें. आनीक मेंढराची बोली करून तेगेलें रगत चोडोवपाचें आसलोलें. मनशागेलीं पातकां आडोन उरपा लागून आडोन बोगसुपा न्ही आं. आडोन उरपा लागून टेम्पररी. सदांकाल बोगशी नासलीं तीं पातकां. मनशागे मेंढऱ्यागे रोगतान मनशागेलीं पातकां बोगसूं जायनाय. ना जाल्यार तुवें कितें देवाक कितें भेट दिली ओ 10% देवा दिलें तेजेर मनशागेलीं पातकां बोगसनाय. ना म्हणून मनशाक पातकांचें सुटावो जायना मनीस पातकांतलो. हें फकत टेम्पररी एक रिलीफ आसलोली. त्या तेंपार जेजू येयचे न्ही पयलो देवान ते भाशेन सिस्टम केलोली. आनी मागीर उपरांत देवान जेजूक धाडून हीं सगलीं पातकां जेजूगेल्या रोगता वयल्यान जो लोक पयलीं जेजू पयलीं फावटी जियेतालो 6000 6500 वर्सां तेंगेलीं पातकां देखून जेजूगेल्या रोगतान जेजू मोन आपल्यागेलें रोगत वारोवन मनशान पळय पातक केलोलें त्या मनशागेल्या म्हळ्यार जेजूगेल्या रोगतान जेजू मनीस जायन मनशान सगळे आख्खे मनशा कुळाक पासत रोगत वारोवन हें जेजून सगल्यांक आमकां पातकांतलीं मेकळीं केलीं. जे लोकान कोण पळय मरोन गेले तेंच्यान म्हणटा जेजूगेली खबर परगटूंक जायना. पूण देवान ताका एक चान्स दिलो. जेजू 3 दीस मोन तेंगेले थिंगा गेलो. जो कोण पयलो लोक मोन नासलोलो थिंग वचोन सगल्यांक आपल्यागेलें खबर सांगोन जे लोकान त्या दोणां मांडून घेयलां तेंगेलीं पातकां बुगसुलीं. ते लोकां फकत मांडून घेयल्यार पुरो कित्याक तेंच्यान कांय आतां खबर परगटूंक जायना. घोडये ती थिंगा आजून परगट्टे आसतलीं. जो लोक मेलोलो आहा तो पयलो जेजूच्या पयलो थिंगा. पूण आतां जेजूच्या उपरांत पळय कोण जेजू स्वर्गार वचोन कोण पळय लोक मेला तेका आनीक आतां प्रवचन करपाचें आनी कांय उरलो ना. कित्याक त्या लोकान जे परीं जिवीत सारलां ते परीं तांकां आतां जेजू नव्यान येतूच दुसरी पाटी न्ही आं. दुसरे तिसरे पाटी म्हणटाय लोक सेकेंड कामींग म्हणून. आनी थर्डानी कामींग ना. एकूच हें पोत्तून येतलो तेन्ना. सेकेंड म्हणनाय तेका. एक पाटी येयलो आतां दुसरी पाटी येयलो मागीर तिसरी पाटी मागीर तेशें कोन्नी तें. पयली पाटी म्हणटा जेजू येयलो पोत्तून नव्यान येतलो तेन्ना पोत्तून. हांव नव्यान येतलो तेन्ना म्हणटच आमी आतां तें सगळ्यांक चालती वस्त जाल्यार सेकेंड टायम म्हणटाय आतां. तर नव्यान पोत्तून येतो ते दोणा आनी मागीर थर्ड टायमान ना. जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो त्या दोणा जो कोण लोक आतां जेजूच्या उपरांत पळय मेलोलो तेणी पळय केला तेजो परिणाम तीं भोगतलीं. तेंकां आनीक साल्वासान दिवपाक आनीक कांय उरलोलें ना. जो जेजूच्या पयलो लोक मेलोलो तेका जेजून शुक्रार शेनवार आयतार 3 दीस वचोन जेजून थिंगा शुक्रार शेनवार आयतार 3 दीस वचोन जेजून तांकां
आपल्या जेजू देवागेली बरी खबर सांगिल्ली आपण देवागेलो पूत आनीक येशे सगळे हें आहा ते भाशेन जेजून पळय कित्याक शिकोवपा जाय आसलोलें त्या लोकांक कितें पळय गरज आहा ती जेजून वचून शिकयली आनीक तेणी पळय जेजूक मानून गेलो तूं देवागेलो पूत तूं देवाचो एक जोण आनीक मानून गेली तेका सर्गीचें राज फावो जातोलें म्हणून जेजून सांगलोलें आहा कित्याक तेंकां आनीक ऑप्शन नासलोलें तर देवान तेका कितलो वायट देखून जाल्यार तुज्यान तें भोगसून हें मानून त्या लोकांक फारीकपण मेळटलें पूण आतां पळय कोण लोक मेला तेका आनीक कांय उरलोलें ना तेगेली झोट्टी जावपाची मुठाय ती आनी कांय उरलोली ना ती पळय फारीकपण संवसारांतूय दिताय म्हणटालें तें जालो आतां जेजू मन वयतरीच तुवें वायट केल्यार तुका संवसारांत वायट मेळटा आनीक बरें केल्यार तुका बरें मेळटा कित्याक आमी आतां आदाम एव पयलीं आदाम आनी एव रचलोलीं इडन गार्डन आसलीं ते भाशेन आतां आमगेलें जिवीत तूं वायट केल्यार तुका वायट मेळटा बरें केल्यार बरें मेळटा कित्याक आमी सगलो लोक आतां पळय जियेताय जेजूच्या उपरांत पळय लोक जियेला 2020 वर्सां जालीं आनीक हेजे मुखार जेजू येवं पर्यंत पळय जियेतलो तो सगलो लोक आतां आमी देवाचे भाशेन जियेताय सारकीं देवाचे आनीक आमचे मदें अंतर आनी फरक कांय ना जो आदाम एव पळय आसलीं पवित्र ते भाशेन आमी देवान पळय जेजून पळय सांगिलां तुमी कितें काम करपाचें तें केल्यार आमी पवित्र जाताय जे परी आदाम आनी एवेक पळय देवान सांगलोलें तुमी हे रुखाचें फळ खायनाकाय आनीक तीं पवित्र उरतालीं तर आमी जेजून पळय आमकां कितें सांगिलां हे 10 मानामेंत मारयाय आनीक सगल्यांचो मीठ मेर माये मोगान भोंवाय मीठ मेर आसलोलो मोग कोराय मीठ मेर नाचलोलो मोग कोराय माये मोगान भोंवाय आनीक सगळ्यांची पातकां भोगशाय आनीक मुगेली खबर सगळ्या संवसाराक सांगाय आनीक जें तुमी पळय ह्यो पळय वस्तू तुमी कोताय तेंकां अजापां मिलाग्र्यो आनीक हेर सगळें ती जेजूची खबर सांगत आसतना हें तेणी करपाकूच जाय तर ही आमकां जेजूगेली शिकवण 2020 इयर्स जालीं आनीक सदांकाल संवसार सोरो पर्यंत ही सेम सिस्टम चलतली जेजू परतून नव्यान येव पर्यंत ही सेम सिस्टम चालू आहा दर एक मनीस आमी देवाचे भाशेन कित्याक जो मनीस वायट करता तो वायट भोगिता तुमी चोयलां आनीक लोक म्हणटाय संवसारांतलो दिश्टी पडटा ताणें कितें केलो तें तो आतां चोय भोगीत म्हणून हो ती फामील आख्खी फामील आतां भोगीत म्हणून हें सोत खरें कित्याक संवसारांत आमी देवाचे भाशेन जें आमी तोंडान वा कोन्यांनी ओर दोळ्यांनी पळय कितें वायट कोताय वायट चोयताय मनान पळय वायट चिंताय तेंचे ते 100 आठ्यांनी आमचेर येता परतून ओडोन आनीक जें पळय आमी पवित्र रावन जेजून पळय आमकां सांगिलां आतां हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो त्यो वस्तू सगल्यो त्यो पळय आमी कोताय जाल्यार आमकां 100 आठ्यांनी बरें येता म्हूण तर आमी हें कोन्न आमगेलें जिवीत सोंपेपण आमकां जेजून सारकें दिलां हेका पयशांचो देस्पेज ना म्हूण तुवें आनीक कितें तुगेल्या बोळान करपाची कांय गरज ना सगलें देव कोता फकत आमी पवित्र रावपा जाय इतलेंच आमगेलें काम पवित्र रावन आमी फकत एवेलेबल आसपा जाय जालें आनी आमकां संवसारांत कांय जोरोन मरपाची नाकान हुरीस काडपाची धिम्यान जोरोन वचोन वेलां कडेन वयताय लोक धिम्यान जोरोन वचोन धिमी फोडटाय आनीक हें करपाची आमकां कांय गरज ना डायरेक्ट सांगो तुमकां ह्यो सगल्यो पोलक्यो आनीक वोलक्यो वस्तू तुगेल्यो भेटो आपल्याक जेजून सांगिलां तुगेल्यो भेटो आपल्याक खाय नाकाय कोंकणीन वर्सां देखून आहा इगोजीचें तेजे भायर आहा बापाक मानना गणगण भायलो म्हणून तुगेलें बोबकें ओर्रां तूं पळय नेट माता पयशांनी आनी हें तें तुगेली गिरेस्तकाय आनीक तुगेली व्हडविकाय पळय तूं लोकांक दाखयता ती बापाक मानना तें तुजेर शेंबऱ्यांनी वायट उडयता भुरगीं पळय युट्यूबार घाताय आनीक पळय तुमी पिक्चरांनी तियात्रांनी आनीक विसीडींनी पळय धाडलें तेंचे शेंबऱ्यांनी वायट ओडपाचें ना चोया कितें करून मेल्याय तीं आनी कितें भोगताय तीं तें लोक तो तेज्या धोबरांत तुमगेलीं भुरगीं वायट जातलीं आनीक पळय भुरग्यां कडेन पळय तितू उडयता
कोण कंपिटिशनांनी आनी कित्यान आनी सोशल मिडियाचेर पळय ओडून तुमी फेम मेळटो तुमकां व्हड जातोली तुमगे टॅलंट पळय दाखोवयाय म्हणटाय तेंगेलें जिवीत चुयाय तुमी कितें जावपा आहा तें आनी कितें जाता तें आनी ती कितको मेल्याय ती पड तें कोतालीं ती पड लोक मेला तो कितको मेला तो चुयाय सगलो कित्याक काय तें सगलें वायट जेजून तेश कोराय म्हूण सांगिलां ना जेजून सांगिलां तूं फकत पवित्र जाव आनीक आपल्यागेलें काम करपाक आयतो जाव म्हळ्यार काम आयतो जाव म्हळ्यार कितें तूं जेजूस देवा सांग आपूण तयार आसा तुगेलें काम करपाक मागीर हें प्रिचींग कोमेस कोर आनीक हिलींग आनीक हें तें सगलें ऑटोमॅटीक पवित्र आत्मो कोतलो तूं फकत कोमेस कोर इतलें आमकां कातोलिकांक काम हें सगलें शान शौरत दान दौलत म्हणटा ती आमकां न्ही आमी तेजे फाटल्यान गेले जाल्यार आमचेर 100 वायट वोडोन आमी कातोलीक सारके काबार आनीक मागीर आमच्या बारबर आख्खो संवसार काबार जोरी तर संवसार तर उरतलो बरे भाशेन चलतलो जाल्यार आमी कातोलीकूय बरो जावपा जाय कातोलिकूच बरो जावपा जाय संवसारांत आनी कोणाच्यान बरें जावपा जायना फकत कातोलिकाच्यान बरें जावपा जाता पवित्र जायन जेजूचे भाशेन आमच्यान एक कातोलिकाच्यान वावरोंक जाता आनी कोणाच्यान जायना तर तुमी धिम्यान वेलां कडेन वचोन धिम्यान वचपाचें आनीक नाकान हुरीस काडपाचें आनीक तकली आपल्यागेली मुखार आल्तरा कडेन धीम घान तकली सकयल 2 रोजार करपाचें आनीक सायबिणी मुखार धीम घान जायतो लोक मीस काबार सायबिणी मुखार धीम घान रोजार कोताय तशेंच आपल्या भांकार धीम घान रोजार कोताय हें सगलें पोलकें व्हलकें लोकां सगलें इत्या आनी कांय मेळपाना तुमकां तुमी हें केलो परसू पवित्र जायन दुसऱ्यांक जेजूगे खबर सांगो बोवाय तुमकां रोजार कोन्न कितें कोताय तुमगेले फामिली तुमगेले भलायके रोजार कोन्न तुमी कितें कोताय हें तुमी संवसार कितें विकत घेवपाक कोताय गोंय साहेबाचो तो व्हड उणें राजा पातशा भाशेन तो तेगे घोरा पळय तूं ग्रेस्त तो सगळें सोडून ते येयलो आनी तुमी आतां राजा पातशा जावपाक तुमी कोताय गोंयकार कोताय आमी चोय कातोलीक सगलीं केदी पोलाची बांदतलो केदी घर बांदतलो केदी गेट घातलो 2 एंट्रन्स कोतलो एक वाटेन गाडी भितर काडटलो दुसऱ्या वाटेन गाडी भायर काडटलो हेश कोन्न आमी कोण संवसाराचे आशेक लोबन आमचें निसोणटोन जालो आहा कातोलीक गोंयकारांचें हिंग युकेकूय येयले तेंच कोण कामां लावपाक पयशे घेताय कोण आनी कितें फॉर्म भरपाक पयशे घेताय आनी कितें पयशे घेताय सगलें हें आडकाम नाडकाम खून तेंगेले गोऱ्या भशेन वायट ओडोन तेचें निसोणटोन जालां हिंग युके देखून कातोलीक गोंयकार सुण्यांगे शेंप आंकडी वयती नोळे देखूंक आयल्या पायपां देखूंक आयल्या उबी जायना तेसो कातोलिकां गेली घोस्ट खबर जर संवय जालो आय कातोलिकां गेली तर हें सोड्याय मोनजाती सुण्या भाशेन जायना काय तेंगे शेंपये पळय एग्जांपल आहा ते मोनजाती न्ही मनीस मनशा कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल म्हण एक गिफ्ट तें हेजे निमाणें बरयलो आहा तें गिफ्ट्स ऑफ हें फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट निमाणें बरयलो आहा तें फळ एक पवित्र आत्म्याचें लव पेशन्स सगलें तितून निमाणें सेल्फ कंट्रोल येता पयलो येता लव आनी निमाणें सेल्फ कंट्रोल येता तर मनीस म्हळ्यार मनशा सेल्फ कंट्रोल आहा तूं मोन जाती न्ही सुण्यांगे शेंपे भाशेन म्हणटाय ते भाशेन मनीस मोन जाती न्ही मनशा सेल्फ कंट्रोल आहा सुण्यांगे शेंपे कंट्रोल ना ती मोन जात तर तेका सुण्यांगे शेंपे तुमी हें कोन्न ते संबंद जोड तेजो ती डायलॉग मनशा माननाकाय की मनीस वायट तो वायटूच केन्ना बरो जावपा ना त्या मनशा गेले सोय म्हणून ना तें सोय मोनजाती गेलें शेंप ती केन्ना उबी जायना तें सोय मोनजाती गेलें मनशागे न्ही मनशान आपल्या गेले वेव्हार आपल्या गेले कुडीचे सादे आपल्या जायते भाशेन सेल्फ कंट्रोल म्हणटाय तो जायते भाशेन पवित्रकायेनूच ते उजार करपाचे एक म्हणटाय सेल्फ कंट्रोल तें एक फळ पवित्र आत्म्या गेलें 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट आहाय लव जॉय पीस पेशन्स कायंडनेस गुडनेस फेथफुलनेस जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल 9 ती तर एका मनीस म्हणटाय ही तर तुका नाय तूं जनवारां भाशेन जालो आनी तुगेलें मरण मागीर जनवारां भाशेन मागीर तूं इफेरनात आनी आख्खी तुगे फामील पिळग्यो तर ह्या हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें
थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जेजूच्या नावान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. जॅकलीन आनी ताजे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनी ताजे फॅमिलीक, तिचे फॅमिलीक, तेवदोमिरा आनी तिचे फॅमिलीक, कोलेत आनी ताचे फॅमिलीक, जॉन्सी आनी ताचे फॅमिलीक, सुकोर आनी ताचे फॅमिलीक, जेसी आनी ताजे फॅमिलीक, हेनरी आनी ताचे फॅमिलीक, पियेदा दिवाज आनी तिचे फॅमिलीक, मोर्या आनी तिचे फॅमिलीक, जिपोट आनी तिचे फॅमिलीक, ताचे फॅमिलीक, जोकी आनी ताचे फॅमिलीक, क्रिस आनी ताजे फॅमिलीक, मारियो आनी ताजे फॅमिलीक, सगल्यांक तूं बरे देण्यानी भर, सगल्यांक बरे भाशेन दवर, सगल्यांची दुयेंसां पेस्त पिडा पयस कर आनी गरीबसाण पयस कर. जे मेंबरांक काम ना घरा येयल्ले आहा तांकां सगल्यांक बेगीनच परतून कामाक वचपाचें कर. तांचो पोस्ट वाडोवन तांकां परतून कामाक धाड. आनीक जो लोक काम सोदता तांकां बरें जायत्या पगाराचें व्हडले कंपनींत काम दी. ती चिंताय ताच्या परस दोबरादान तांकां तूं काम फावो कर पयशांचें पगार. तशेंच जो लोक काम करता तांचें काम तूं सांबाळून राखून दवर आनीक तांकां इन्क्रिमेंट आनीक प्रमोशन दी. आनीक जो लोक काम करता तांकां सगळ्यां मदें माये मोगान मीठ मेर नासलोल्या मोगान भोंवपाक तांकां तूं आयतींग कर. तुजे कुरपेन तांकां तूं दवर. तांचीं दुयेंसां भिंडां आनीक जोर, थोडी, अल्सर, किडनी, हार्टाचें, मेदीचें, शिराचें, हातराचें, डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल, दोळ्यांचें, कानाचें, नाकाचें, सगळीं तांचीं दुयेंसां तूं बरीं कर. पदवीदार देव म्हणून तांकां दाखोवन दी. तांणी तुजीं अजापां मिलाग्रो पळोवन आपलें जिवीत ती बदलून पवित्र जावन जेजूचे परी ती काम करूंक पावूंक. तशींच तांकां सगल्यांक तूं सांबाळून राखून दवर. तुजे आंच बडवे धाडून तांकां सगल्यांक आकांतांतलीं एक्सिडेंटांतलीं तांकां तूं वाटाय निवार. ही सगळीं मागणी तुका करता सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.